दिवचलेच्या कुळमया स्पोर्ट्स क्लबान 8 ते 10 मजगती 3 दिसाच्या व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाचे आयोजन केला। हे टुर्नामेंटान 20 पंगड वांटेकार जाल्यात। फाटली 17 वर्सां जाली कुळमया क्लब हो टुर्नामेंट आयोजित करता। इनामाची भेटवण आयतारा भलायकी मंत्र्या हस्तुकी जातली म्हण माहिती कुळमया स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष शांबा धावस्करान दिल्या। आर्डिक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। जितलो खालती असता तितले शिक्षणांतल्यान समजून येता की आपल्या घरांतल्यान हे शिक्षण तांकां शिकोवन धाडिल्ल्यान ते इतले वयर आनी इतले फुडें पावले। तो शाबासकी दिता त्यांच्या आवयक बापायक आनी घरकारांक आनी वाड्या वयले सगळ्या लोकांक। एक आपुलकी असता, एक एकवट असता, एक सपोर्ट असता। तेन्ना एक न्ही, आज कुळमया टीम आख्खे गोंयभर आसता। ते वेळार आमी जेन्ना फोंड्यां टुर्नामेंट करताले तेन्ना कुळमयाची टीम सदांच आसताली आणि बऱ्यांतली बरी गेम खेळून येताली। तर अशी गरज असता की आमी सगळे गांवांत एकठांय जावं। आता आमी टुर्नामेंट दवरला न्हू, 17 वर्सां जाली। हो आमचो 17वो टुर्नामेंट आसा। आता पार्टिसिपेट 20 टिमी आमचे हितूर पार्टिसिपेट जाल्या आनी आयज 7 तारीख, 8, 9 आनी 10 असो 4 दीस आमचो टुर्नामेंट जातलो। लास्ट दिसा आयतारा दिसा आमी फायनल करतले। आयतारा दिसा फायनलीक आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचे विश्वजीत राणे येतले। त्यांच्या हातीन आमी प्राइज डिस्ट्रिब्युशन करता। a good play target Vatari. Hit the play. Good play but good